नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत ऑन RDX गोवा. आम्ही राजकारणाचेर उलयता आसतना जायत्यो पॉलिटिकल एनालिसीस करतात. आमच्या बरोबर पॉलिटिशियन्सूय असतात, पॉलिटिकल एक्टिविस्टूय असतात, सोशल वर्कर्सूय असतात आणि बाकीचे सगळे जाणकार येवन आमकां इंटरव्यू दितात. पूण सद्याक गोयचे राजकारण कितें? आमच्या इंटरव्यूवांतल्यान आमी जायते विशय मांडपाचो प्रयत्न जरी करतात, पूण ताजें कन्क्लुजन जें आसा तें केन्नाच सोंपना. आनीक आजय बी अशाच ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसा एक अशी पर्सनॅलिटी जिका आमी पॉलिटिशियनय म्हणपाक शकतात, सोशल वर्करय म्हणपाक शकतात, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्टूय म्हणपाक शकतात आणि कांय जाण तर तिका आयरन लेडी ऑफ गोवा सुद्दां म्हणटात. वी हॅव विथ अस वन अँड ओनली मॅडम प्रतिमा कुतिनो. मॅडम, वेलकम टू द शो. Pleasure being here. Come on. सगळ्यात पयलीं आज जेन्ना आमी गोंयचें राजकारण म्हणटात आनीक जेन्ना प्रतिमा कुतिनो मॅडम जेन्ना लोकां मुखार येता तेन्ना पॉलिटिक्सांतले इशू सगळे आसतातच, ताज्या परस चड सोशल इश्यूज जे आसात तेय घेवन तुमी मुखार येतात. Sorry. कितें आसा सद्याक स्टेटस? आमी जर एक गोंयचें राजकारण आनी गोंय म्हणून जर पळयत जाल्यार एक्झॅक्टली कितें आसा? Let me come straight to the point. But before that, thanks Saidut for calling me on this show on RDX. Thanks RDX. And specially, see, जावं ते actors, जावं politician नी fans असता पळय, जाय fan असता. I am also very humbly saying I have also got many fans. But I am one of your fan. Thank you and so much. Especially for your mimicry. Thank you so And much. the other day I was out of Goa. I just Paula. And when I was out of Goa, when Sanjay Babu from RDX called me and said you have to be there, and he said Saidut will be doing your interview. I could not wait. I just rushed to Goa. So Thank you. Really pleasure here. Thank you. Thank you so तुम्ही much. म्हणतात आता what is the scene here? तुम्ही पहिले राजकारण कितें चल्लां आख्या देशांत सगळ्यांक खबर आसा. आमी रावतात गोंयांत, आमचें माणकुलें गोंय. सो येस, अबाउट माय स्टेट, माय लविंग स्टेट, आय फील टुडे इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खंय तरी न्ही लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तो फेल जाला. लॉ एंड ऑर्डर डेट्युरेट जावन सारकोच फेल जाला. आनी हें खातें कोणा कडेन आसा? हें खातें आमच्या CM बा प्रमोद सावंत, हू इज अ होम मिनिस्टर, ताजे हाती सकल आसा. नाव आय डोंट नो वेदर आय शूड ब्लेम प्रमोद सावंत और आय शूड ब्लेम हीज डिपार्टमेंट, द होम मिनिस्ट्री. कित्याक पळोवपाक गेल्यार प्रमोद सावंताचें कशें आसा, लुक्स लायक ही इज एप्ट, करपाक सोदता. पूण आतां म्हाका कळना की होम मिनिस्ट्री ताजें आयकना काय म्हणून. बट आयकना जाल्यार ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ फेलियर. कोणाचो? बापायचे समज भुरगीं आयकनात जाल्यार मागीर कितें जालें? इट लुक्स लायक बापायचे कितें तरी इट्स रॉंग, समथींग इज रॉंग दॅट द किड्स आर नॉट लिसनिंग. वाय आय से दीस? आय गिव सम उदाहरण दिता तुका. तुवें लास्ट मंथ पयला आसतलें, हांवें एक 4-5 इश्यूज घेतल्या वेरीन आय वेंट बँगिंग द डोर्स ऑफ द पेंजीम हेडक्वॉर्टर्स. चादर घालून भुरग्यांकय बसलें, हांव ब्लॉक केलें, हांवें म्हाका उबारचें म्हणून ऑर्डर दिल्यो CMान. तें सगळें सोड, आय एम फायटर. हांव आय डोंट गिव अप व्हेरी इजिली. काळा उबारा म्हणल्यार देखून हांव रावलें आणि ते अजून मॅटर चालू आसा. ताका अजून भेळ मेळना. Which case you are talking about आय एम exactly? टॉकिंग अबाउट दीज अबाउट अ जॉब स्कॅम. Okay. जॉब स्कॅम खूब जाली. Okay. पूण हो जो आसा न्ही, अजय म्हणटा तो पोंडाचो खंयचो तरी, ताजी बायल न्ही PI आसा हांगा पेंजीम पुलीस स्टेशन. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आय थिंक शी इज रिमा ओ समथींग. PI ती Okay. PI ती वुमन सेलांत, कळ्ळें तुका? ती त्या आज्या कडेन लग्न जाल्या आनी तो न्ही भुरग्यांक न्ही भायर धाडटा म्हणून 28 लाख 30 लाख 35 lakhs येवन न्ही सगळें गडबड. तुका खबर आसा USA वचपाक तुका कायद्यान वचपाक मेळटा USA? ना. इलिगल. पूण भुरग्यांक न्ही फोटो आपण हो पेपर करता, तो पेपर करता, आपण इतली जाणांक धाडला. पूण आनी 5 तुम्ही स्टार धाडला पळय. तुम्ही सामकी डीप स्टडी करून भायर काडपा परस हाज्या पयलीं हें कोणाच्याच लक्षाक गेलें ना की अशे तरेचो घुसपागोंदळ हांगा चल्ला. रेदर दॅन ब्लेमिंग डिपार्टमेंट, I think we should blame the individual who is involved in this scam. एक्झॅक्टली. सो वॉट आय सेड, आमी चोराक धरलो आनी आमी चोराक व्हरता. सो लॉ एंड ऑर्डर कित्याक आसता? न्याय दिवपाक न्ही. त्या चोराक धरा आनी भितर घाला. ताकाच हेल्प करनाकात. तुम्हीच फाल्यां सेटिंग करून तुम्हीच समज त्या चोराक सेफ करपाक गेल्यार कशें जातलें? आतां क्रायम ब्रांचात ती मॅटर आसा, ताका आतां बेलीक तो ट्राय करीत आसा. बेल कॅन्सल जायत आसा. लास्ट ताजी बेल 10 तारखेर आसा. कॅन्सल जायत आसा. तर म्हाका दिसता खंय तरी आतां मातशें सिरियसनस आयला आमी आवाज करतकीर. हांव जेन्ना पुलीस स्टेशना भायर गेलें तेन्ना हांव इतलेंच सांगलें CMाक की त्या मनशाक धरून हाडा. तो ताका धरपाक कितें आसा रे? CMा कडेन गेल्ली ताका घेवन. CMान ऑर्डर दिल्यो की हो जो अजय म्हणटा पळय भुरगो आसा, एका
ताबडतोब म्हणपालो अरेस्ट करा, धरा ताका, खंयच्यानय हाडा. हय. गोंय आसा देशें, हय. दीस नॉट महाराष्ट्र कर्नाटका वेर लायक हय. दॅट यू हॅव टू डू. करेक्ट. सीएमान ऑर्डर दिली, ताजी बायल जी आसा PI हू इज इंटरफियरिंग. आता बायलेक हांव सायडीन दवरपाचें. म्हणजे बायलेक हाडपाक बायल पडटा. घोवाक वाचयता आणि एक वेलो कोण तरी Exactly. बायलेक वाचता, अशें कितें सिच्युएशन बायल कितें करता, गोवान पयशे घेतल्या आनी हय. भुरग्यांक धाडले, तांकां बॉर्डरीचेर दवरले, हय. तांकां रानांत दवरप खंय, हम्म. रानांत खंय 8 दीस 10 दीस रानांत काय खावपा ना, पिवपा ना, मुतपा ना, कांय करप ना. हाव दे मस्ट हॅव सर्वायव्ड. आनी मागीर तांकां पुलीस येता आनी धरतात, बेद्यो घालतात आनी तांकां USA भितर हितून घालतात. तूं कॅन यू बिलीव our non-Catholic Hindu brothers who have never touched meat in their life, they had to have loaf and red meat. Is this not a sin? This is not a crime for them? So it's not just about तांकां धरून it's not व्हेले. just about job scam which you are describing It is here. humiliation. It is also about humiliation. It is also about violence. It is also about human Violence. attack. We can say. हा वायलेटिंग एवरीथिंग. तांकां धरले मरे आनी तांकां मागीर 6 म्हयन्यान तेणी हें घातलें, बेल घातली, पयशे घातले आनी तांकां येवपा पडले. जेन्ना ते वचून खंय अज्या सांगता मातशें सोड, आमचे पयशे दी, आमचे पयशे दी, कित्याक आवय बापायचें, भयणींचे भांगार, बायलांचे भांगार, एकल्याची जाल्यार मरे बायल प्रेग्नंट आशिल्ली, 7 म्हयन्याची मिसकॅरेज जाले, स्ट्रेस न्हू, न्यूली मॅरीड, तिणें आपले सगळे भांगार दिले गोवाक आनी हेणे अज्यान जावं 5 लाख जोडटलो तूं आनी मरे दाखोवप एग्जाम्पल ते हांव मरे इलिगल व्हरता आनी ते कावंटराचेर बीन खंय तांकां दवरता खंय स्टोजाचेर. फायन चल, बट तूं एक क्रायम करता, आमी तुका दोळ्या मुखार दाखयतात. तसोच आनी एकलो भुरगो, ताका पाद्रीन हूंय 5 लाख दिले, गरीब सारको म्हूण मेलरोय. सो आनी एकलो विश्वेश म्हणटा पुलीस तुम्ही या भुरग्या कडेन जे कोण विक्टिम्स पळय जे आसात, जे विक्टिम्स आसा, हय. जे कोण जे भुरगे आसात किंवा तरणाटे जाणटे जे कोण पळय भायर वचपाक सोदतात USA, हे तुमकां पर्सनली येवन मेळ्ळे, म्हणजे तांणी सांगलें की आमचे बरोबर अशें अशें जाला, अशें कोणी आसा? They came to me, they were knocking my doors, like couple of times they came to me. I studied the matter. कित्याक I म्हणलें तुमी कशी मिस्टेक केली, तुमी कित्याक दिले हय, पयशे, बरोबर. हा तुमी कित्याक. मागीर तेणी म्हाका डॉक्युमेंट्स दाखयले आनी खरेंच तूं हांसतलो, डॉक्युमेंट दाखयले त्या भाशेन मरे लायक खरेंच तूं बोटीचेर घालता, शिपाचेर धाडटा, हांगा साकून थंय अशें तें दाखयलें ते भाशेन शिपाचेर आनी कितें ताजो कोण पार्टनर आसा थंय सगळें बरें दाखयलें. देन आय केम टू नो लायक दीस पीपल आर बीन फ्रॉड केल्ले आसा. आनी बायलेचे मरे एडवांटेज घेता, कितें म्हणून बायलेन कितें केलां, आतां ते भुरगे उलटा चोर कोटवाल को ढांटे, तो ते पयशांक लागून येता म्हणून बायलेन काडला आनी केपे बीन मरे त्या भुरग्यांचेर केसीस घातल्या कितें म्हण हॅरेसमेंट टू माय हजबंड दीस दॅट. सो दीस इज मिसयुजींग पॉवर. तें एक जालें. आय एम फॉलोइंग अप. आतां 10 तारीख आतां तुमकां अजून मेळना रे, अजय मेळना तुमकां. कित्याक मेळना दिसता तुमकां? आय थिंक यू अजय विल मेळना बी इन अ न्ही, बेटर अजय पोझिशन setting, टू अजयाचे आन्सर दिस क्वेश्चन. अजयचे लग्नाक मरे अजयान पळय इतले भांगार, पण दादल्यान घेना, पयलीं तुवें एक खडा घालतलो भांगार हांगा साकून हांगा. आमी जाल्यार भांगरच घालना, आमकां भांगर घालपाची आतां गरजच ना, एक आमकां कडा भांगर घालता. घालता म्हणून कोण वळखना. हा. आमकां लोक असोच पळयलो कितें बरो आर्टिस्ट कितें इंटरव्यूज घेता म्हणूनच लोक हांव वळखता. बायल जावन भांगार घालना मरे, हांव बायल जावन घालना. हांगा साकून हांगा भांगर घालपा आसा ते मनीस कशेंय घालता. हांगा ते हांगा राजू अशे इतले भांगार घालून आनी आयकले त्या भाशेन ताजे लग्नाक खंय सगळे VIP कोण आमचे मंत्री गड आशिल्ले खंय मंत्री. म्हणजे तुम्ही म्हणतात की डायरेक्टली की ही हॅज सपोर्ट ऑफ He ऑल has द connected. मिनिस्टर्स, He सो has दॅट्स वाय connected. इज इन पोझिशन. He has- आणि ही सगळे जे कितें पळय तुम्ही आता काणी सांगले ती केल्या. सादो तूं सायदूत आशिल्लो, तुका धरून आतां म्हळ्यार बडयल्लो आनी भितर घालून तुका मारिल्लो. He has got some connection. So this is, that's why I'm saying this is a failure. So CM might not know. CM has to look into the matter. सो सीएम इज अंडर प्रेशर म्हणता तुम्ही. Yeah. बिकॉज सीएमान ऑर्डर दिल्ल्यो क्रायम ब्रांचाक एसपीक तेका धरून हाडा, ताजे बायलेक ते कोण आसा पळय PI तेका हें करा. अजून सीएमाचें आयकुना. सो अंडरस्टूड. सो आय But this is about one case. I think definitely we will discuss more on this because I think this is a very vast issue where Vast we can discuss on certain topics. Second- But what about more issues? कारण तुम्ही सदांच रस्त्यार आमकां आंदोलन करतना दिश्टी आता पडटा. last कोणे कितें 5 days म्हणलें ताजे अगेन्स्ट Vasco police station आसा. भायर. लास्ट 5 days वास्को पुलीस स्टेशन चिखलीम जो एक्सिडेंट जाल्लो ताजे खातीर तुमी आशिल्ले. कॅन यू हायलायट ऑन दिस इश्यू? आतां चिकाली पळय, चिकाली अगेन आय एम टेलिंग यू अगेन लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्या. चिकाली इश्यू कितें जाल्यार मरे एक 10-12 दीस पयले एकले राणी म्हणून एकली चली म्हणटा तेका, बिकॉज शी इज अनमॅरीड. ताजे आवय मरे पॅनक्रेटीक कॅन्सरान मेल्ली म्हणून तेणे आपले लायफ मरे सगळे सॅक्रिफायस करून 3 जाण भाव भयणी, 2 भाव आनी 2 भयण्याक पोवपाक लागून तेणे आपले लायफ सॅक्रिफायस केली आनी तांकां व्हडलें केलें. सांजचे मरे सदांच ते ताजे एक हाऊस डॉग आशिल्लो, म्हणजे दे हॅड अ पॅट. पेटाक घेवन ते चिकाली त्या रस्त्यार मरे ICICI बँक आसा पळय स्ट्रेट वताले, बिकॉज टू रिलीव. आनी सुण्याक पेट्सांक मातशें भोंवपाक इट इज हें न्हू. ते भोंवता वता तेन्ना शी वॉज, ताणें आपली सीट सांबाळून सायडीन आशिल्लें. हो कोण उल्हास म्हणटा तो चिकालीचो वास्कोचो येता टायट इंटॉक्सिकेटेड आशिल्लो. ही इज अ लोकल पर्सन, नॉट अ टुरिस्ट. लोकल आमचो लोकल रे उल्हास म्हणटा Okay. उल्हास नायक. ताका आयले खंय आनी असले मारले पळय ताका ते सुणे न्ही, वॉट एव्हर इट इज सुणे देखून पॅट्स आमची ती करेक्ट.
मुनीस मेलो म्हणल्यार आमी बोवाड करीत. Correct. सुणी दुखो Correct, मरप म्हणल्यार इट्स अ correct. पेट एनिमल एंड हू हॅज एनिमल नोज वॉट इट करेक्ट बिकॉज आय एम अ एनिमल लवर. आय एम ऑल्सो एनिमल लवर. आय नो I just- एक कोणी मातसो दुखयले जाल्यार पसून कितें जाता ते म्हाका खबर सुण्याक आसा. ऑन द स्पॉट जितके मेले व्हाईट कलर डॉग इतलो बरो आशिल्लो तो ऑन द स्पॉट मेलो. आणि राणी म्हणटा ती बायल पळय ती चली तिका घसरीत व्हेले तेणे wherein he didn't stop, he didn't have humiliation, means he didn't have courtesy to stop. इतले वाईट दिसता की खंय गेले आमचे मुनिसिपल So it is hit and run case. तेका मारले त्याने मुखार गेलो आणि 2 टॅक्साकनी त्याने मारले. टॅक्सीकनी एक अर्टिगा आणि एक टॅक्सीक मारले म्हणून लोकांनी ताका धरून बोडयलो तेन्ना धावत लोकांनी सांगले थंय एकले पळय सुणी मेले आणि चेडू रक्तान बुडिले असं म्हणून. रक्तान बुडले तेका चलेक आमी व्हरतकी जीएम म्हाका फोनार फोन येयले. नेक्स्ट डे जीएमसीत गेल्यार वॉट अ टेरिबल सायट इट वॉज. ताजे हिप्स दोन्ही हिप्स डिसलोकेट जाल्ले. ताजे दोन्ही किडनी मल्टिपल ऑर्गन फेलियर किडनी फेल म्हणून सांगले. लिव्हर ताजो पावलो हांगा. ताजे जॉ डिसमेंटल जाल्ले. ताजी जीभ मरे वोटाकनी शुपा पडली. ते बॉब मारता ते I don't want to listen this. I don't know And can what you you have believe for what? seen, and even I just cannot imagine the situation you are telling. This was not Rani's fault. What Rani had done, why Rani had to suffer, and this bugger, his wife is a RTO officer. म्हाका कळना पुलीस RTO ऑफिसर. I don't know. अरे ह्याला रक्षक म्हणटा मरे. Law is same for everyone. Law should Whoever does crime, he is a criminal. Nobody तो जुईस दिगो हांव फाल्यां जज दिगो आसूं सुप्रीम कोर्टाचो जज जावं ताजे चल्यान कितें रॉंग केला जाल्यार ही कॅनॉट इंटरफियर. हांगा ही RTO ऑफिसर ती बायल आसा ती उल्हासाची बायल वॉज इंटरफियरिंग. इट्स कोण कोणाचे खंय CCTV आसा थंय चॅक करप ते काडप. ते एग्रो म्हणटा ते एग्रो ते फार्म आसा तेणे आमी CCTV दिवना. आमी गेले तेन्ना आमकां सांगता ते आमच्या भुरग्यांक नो लायट नाशिल्ली 6 ते 8 तांकांच लायट ना सगळ्या कडेन लायट आशिल्ली. पूण आमकां कडून आयले ती चलीची राणीची भयण पळय आतां राणी पिड्डेर जाले ते मेले ते. ताजी भयणीक ताजे मॅडमीन सांगलें ते स्टोराचेर काम करता थंयच की ताजी ती पुलीस ऑफिसर आसा पळय RTO ऑफिसर उल्हासाची बायल शी वॉज इंटरफियरिंग. शी इज टेम्परिंग विथ द एविडन्स. आपणा कडेन येल्ली पूण आपूण ताका दिवना. But the issues which you are like describing over here, Then म्हाका अशें listen. दिसता की No, 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 सामके no. सिरियस इश्यूज. कारण तुम्ही जेन्ना आज उलयतात कारण हे जर आतां गोंयभर बोवाळ जातलोच आणि दिस इज गोइंग टू लायक बी ऑन अ ट्रेंडिंग सायड. कारण अशे तरेचे इश्यूज म्हणजे सामके भयानक आणि डेंजरस की कोण तरी क्रायम करता पयलीं आणि कोण तरी स्कॅम करता आणि लोक तुगेले लॉ अँड ऑर्डराच्या नांवान सारकेंच. किंवा कोणाच्या तरी फावराच्या नांवान आमकां हे कोणाक गोंयकारां मेरेन तशें पावपाक तशें पावन आनी तो मनीस सुट्टा. मनशाक किंमत आसपा जाय न्ही. कोणाचें भुरगें तें कोणाचें रगत तें. इट इज नॉट अबाउट बींग हिंदू और कॅथलीक और मुस्लिम. Correct. इट इज अबाउट ह्युमॅनिटी. इट इज अबाउट कोणाच्या तरी कुडकुता जिवाचो. इमॅजीन टुडे शी इज नॉट देअर फॅमिली हॅज लॉस्ट हर अँड फॉर नो फॉल्ट. तें जालें हांव पुलीस स्टेशनार वता दामोदर मायेकार म्हूण आसा. आतां पुलिसाची कितें आसपा जाय ते खंय आतां शिस्त कितें चिखली आसपा police जाय? station. चिकाली वास्को पुलीस स्टेशन थंय मरे कॉन्स्टेबल खंय मरे सरकारी जावंय जाल्लो आसा दामोदर मायेकर म्हणून. अरे तो खंय जॉबाक लागिल्लो 20-25 वर्सां जालीं कॉन्स्टेबल म्हूण लागिल्लो तो थंयच आसा मरे फेविकॉल असो स्टीक जावन. आतां ताचो गॉडफादर कोण? तशें न्ही म्हणजे आनी ताणें खंयचे- स्वता फेविकॉल लावन घेतला काय कोणी तरी सारयला. ना तो कोणाचो तरी खंय ताका Fevikwik लायला. दवरला ते चिपटोवन दवरला. हय. कितें हांव म्हणटा आनी खंयचे पुलिसाचे रँकिंग ऑफिसर आसता PI PSI तांचे रोखडे 3-4 वर्सां भितर जाले मरे ट्रान्सफर येता. वो थंयच आसा आनी ताचें शिस्त ना. यू आर नॉट वेअरिंग अ वर्दी. वाय वी रिस्पेक्ट पुलीस बिकॉज ऑफ द युनिफॉर्म वी से नो. युनिफॉर्म ना बुस्कोट घातला पॅन्ट घातला असो बसतो तो. दिस इज द पोझिशन. व्हेरी बॅड आमी टू ते टेल. बॉलिवूड फिल्मांनी बी पळयतात ते तशे सामके You थोडे. can see Pratima is come with 70-80 people. 2 girls are crying because their sister is dying in GMC. Brother is crying. It is a serious issue. And I'm telling him, you are the investigation officer. Madam, you meet behind. You go. You go behind. चिंगम खातालो. Chewing gum, गुटखा और कितें गुटखा और गांजा खातालो तो खबर ना. हे कितें रे गोंयांत आनी थंयच तो गव्हर्मेंट ऑफिसान सो डिस्गस्टिंग इट वॉज. आय टोल्ड हिम डू यू हॅव तुका शिस्त ना काय म्हण बायलां कडेन उलोवपाक. हांगा 2 जाण आयल्या तांची भयण मरपाक लागल्या. यू आर द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. तुवें म्हाका सांबाळ तूं PI कडेन वच PI कडेन वॉट इज गोईंग ऑन आनी हू हॅज स्टेप्ड हिम एंड आय डोंट नो. मागीर मरे 4 दिसान आय कम टू नो दॅट गडबड केल्या. ह्याच इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान मरे हेनेच मरे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरान एकाय कितें पावयलें. तो खंय तसले कामाक खूब बरो आसा खंय. कोण दामोदर मायेकर कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल. आय डोंट हॅव एनीथिंग पर्सनल. हांव ताका केन्ना वळखूं ना. फर्स्ट टायम आय डिडंट लायक हिज बिहेवियर एंड नन इन गोवा हू हॅव वॉच्ड इट. इट मे बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी मे बी काँग्रेस BJP आणि खंयची पार्टी आसूं RGP आसूं खंयची आसूं. नोबडी लायक द वे ही हॅज ट्रिटेड वुमन. आफ्टर एंड ऑफ द डे वी वर वुमन. ते केलें मागीर 4 दिसान मरे म्हाका कळून आयलें की हेनेच घोटाळा केला म्हणून. अरे तो भयण मरपाल्या ताचो भाव अजय आनी ताजी भयण्यो त्यो
गिता बीन दे आर रनिंग अबाउट एविडन्स कलेक्ट करपाक स्केच करून दिलो एंड वेन वी सॉ FIR सगळी रॉंग केल्ली आसा आनी कोण तो दामोदर मायकर FIR रॉंग करून आमी एविडन्स पेन ड्रायव्ह आमी हाडपाचे इट इज पॉलिसीज जॉब वी गेट द एविडन्स एंड we are giving to the police and then we come to know that they have showed that it was her mistake. It was not her mistake. She's standing innocently with the dog. This guy was intoxicated. He has banged her, rammed into her, gone killing her. What is this? आणि दिस फेलो हे सगळे घोटाळा करा ते दामोदर मायकरा विचारपा जाय तुका बायल आसा तुका चली आसा रे तुजे चले कडेन जाल्ली गजाल जावपा नाका रे तितले कोणाकच जावपा नाका पूण जाल्ली जाल्यार आनी कोणें अशें केलें जाल्यार थोडे पयशांक लागून हें सारकें सो ताका लागून म्हणटा आय थिंक खंय तरी CM हॅज टू पुट हिज हेड इन दीस सीएमआले बरोबर आसा पूण तुम्ही Home ज्या Minister- तरेन जे पळय हें डिस्क्रायब करा हें आमच्या मुखार मारला आनी आमकां This is सांगला going on in Goa. आमी फक्त साऊथ इंडियन जे मुवीज आसा टॉलिवूड कळ्ळें न्ही जावं ते अल्लू अर्जुनाले जावं नाल्यार रजनीकांताले जावं नाल्यार ते रामचरण टांगेले सगळ्याले आसूं हे अशे तरेची आमकां फक्त साऊथ इंडियन पिक्चरांनी पळोवपाक मेळटा नॉट इवन इन बॉलिवूड Yes. थंय कितें तरी अशें आनी पुलिसांनी थंय हें करपूच ना म्हणजे रिस्पेक्टूच दिवप ना बायलां कडेन चॅटिंगां करप फकाणां कितें करप तें? कितें जाल्यार ताका जस्टीस दिवप ना बट इन दी एंड द वन हू इज करेक्ट गेट्स जस्टीस हें आमी पळयलां आनी म्हाका Truth दिसता prevails. कोणी जर तर समजा जर तर इलिगली किंवा जर तर कोणाचो गैरफायदो घेवन जर तर करता जाल्यार हांवूय आमच्या इंटरव्यूंतल्यान सांगपाक सोदता की चड वेळ तुमचे उरले नात द वन हू इज क्राईंग वील डेफिनेटली गेट अ जस्टीस आणि एक्सपोज हे प्रत्येक मनीस जातलेच तुम्ही आज जे पळय उलयल्यात म्हाका दिसता ना. खऱ्यांनीच हे एक म्हणजे पिक्चरांतलो असो तसो सीन आसता तसो हांगा तुम्ही क्रिएट केलो ऑफकोर्स दीस इज ऑन अ रियलिटी This is on सायड record. आणि दीस इज ऑन रिकॉर्ड ऑल्सो सो म्हाका दिसता गोंयचे लोकय हें पळयतात आनी लोकांनी ठरोवपाक जाय कारण दीस इज अ न्यूट्रल केस कारण हांव हांगा सद्याक खंयच्या पार्टीचो मनीस ना. म्हणून उलयना दीस इज माय जॉब आणि तुमचें जॉब हांगा मत मांडपाचें कितें जें तुमकां दिसता तें सांगपाचें सो आय थिंक डेफिनेटली पीपल ऑफ गोवा दे आर वॉचिंग दीस इंटरव्यू अँड दे वील सी what exactly they need to know and they should do आणि तुम्ही जसे म्हणले की our CM should also intervene and he should take the correct steps and I believe in our CM so I think definitely he will be on the right side. हे CMाकूय खबर नासतलें न्ही आय एम नॉट ब्लेमिंग द CM बिकॉज CM himself he doesn't know what is going on. We didn't know when we went पण एक म्हणटा पूण कोणे दिसता तुमकां कोणे जबाबदारी घेवपाक जाय टॅक्स पेयर्साचो पयसो आमी पुलिसांनी पयशे दितात हे पुलिसाचे हे कितें जालें आसा तांकां दिसता मरे 50 लाख 40 लाख घेवन जॉब घेतली आसा मरे पुलीस फोर्सान हे सगळे करप्शन तुम्ही हांगा परत हांगा हें करता म्हणजे तुम्ही So they feel- करप्शन करून तातूंत भितर आणि So they करप्शन feel maybe that this is the time to earn money. Alex सांगता but law truth prevails कित्याक आय फॉलो अप हांव बिस्ते आयले न्ही थोडे आसा पळय झाडां सकयल वता खंयचे बांकाचेर बसता पेचे 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 उलयता आनी डायल्यूट ताजे मागीर काय आसना आम बींग ऑनेस्ट म्हणजे तुम्ही कोणाक तरी हो ठोमणो मारतात ठोमणो मे बी देर आर मारना. सम सोशल ऍक्टिव्हिस्ट ऑर पॉलिटिकल No, ऍक्टिव्हिस्ट no, I don't believe that. I believe in doing work. And following that work till the end. Why I'm saying this? हांव टोमणो म्हणून म्हाका लागना कोणा लागता ते लागून घेतलो कोणा लागपाचे ते लागतले आय एम नॉट सेंड इट हाज्याच वेल्यान हांव आनीक एक क्वेश्चन कंटिन्यू करता बट लिसन वाय एम सेइंग दॅट आय जस्ट केम टू गोवा हय 5 days I was on a break. चलो माझा दोतोर झाला ताजी इंटर्नशिप स्टार्ट झाला सो आय वेंट टू गिव क्वालिटी टाइम आय वॉज स्पेंडिंग सो माय फॅमिली वी वर देर आय केम when I was in Pune I get a call that from the device P Kadambab किती झाले जाणा मरे device P खंय तो वास्को ती मेली Rani passed away the next day she passed away and I get a call from her brother crying Rani is no more madam you have done so much madam we need your help I said wait nobody कितें करपाचें आता मोडे हाडपाचें तेका should the soul rest in peace or we should keep I said no the soul has to rest in peace we cannot do that politics करनाकात मोड्याचेर we will fight and I am there to fight for justice फोन मारल्यार मरे म्हाका कदमान फोन मारलो डिवायस पी आय लायक दॅट अबाउट इट कित्याक कोणी रॉंग आसा ते सांगल्यार रायटूय सांगपा जाय बरें सांगपा जाय पुलीस ऑफिसर कदमान म्हाका फोन मारलो म्हणलो प्रतिमा खंय आसा हांव म्हणलें गोंयची भायर आसा आनी ते भायर पडले मारलो प्रतिमा प्लीज वन थिंग बोलो प्रतिमा वी आर कॉपरेटिंग विथ यू वी विल कॉपरेट विथ यू आय म्हणलें ते दामोदर मायेकराक काड म्हणून डिमांड आशिल्लो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर प्रतिमा द नेक्स्ट डे इट सेल्फ हांवें काडलें म्हणलें बिकॉज नेक्स्ट डे आय फ्लू आय वॉज नॉट डे आय वॉज इन पुणे सो ते काडला ना ते पयलीं सांग प्रतिमा काडला आनी दोग जाणांनी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर दुसऱ्यांक घातल्या एक बायल आनी एक दादल्या कोण तरी इन्व्हेस्टिगेशन तुजो तो डिमांड आमी आयकून घेतला प्रतिमा सेकंडी म्हणपालो आमकां पेन ड्रायव्ह दिला सगळें वी वील चेंज द FIR सगळी चेंज जातली आनी कितेंय जावं जस्टीस त्या चेडवाक मेळपाक जाय न्ही प्रतिमा तो डिमांड आमी करतली आय टोल्ड हिम ओन्ली वन थिंग 7 days टायम आय एम गिव यू खरें सांगता तुका आनी म्हणलें म्हाका म्हणलें न्याय जाय
आतां हय. सेक्शनां चेंज जाली आतां ताका अरेस्ट करपा जाय तो कोणाचे कुस्तार भोंवता आनी कोण ताजो गॉडफादर म्हाका खबर ना आमी आयकले जाल्यार खंयचो तरी तो आमदार खंयचो तरी खंय थिंग कनेक्टेड आसा कोण तरी खंय कनेक्टेड आसा आतां म्हाका खबर ना ते 4 But what is आमदार the status currently of this case? आतां द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्स हॅव बीन चेंज नाव द FIR will be changed and thorough investigation will be there and then Vaibhav called me. Who is Vaibhav? After DYSP speaking to me immediately within 15 minutes PI of Vasco police station called me. That courtesy they had. वैभव बाब म्हाजे कडेन उलयलो ही एडमिटेड दॅट दामोदर मायकरान कितें रॉंग केला आनी अशें अशें लूप होल्स केल्या म्हणून आनी ही म्हाका इन डेप्थ आय फील नायस दॅट ही सेड वी आर सॉरी दॅट वी हॅव लॉस्ट वन गर्ल दे विथ दीस एक्सिडंट आनी प्रतिमा वी हॅव नोन युअर सिरियसनेस 2 पार्टी तूं 100 लोकांक घेवन बोवाड केल्या वी अंडरस्टँड द सिरियसनेस राजनाथ सिंग आयिल्लो म्हणून ते बिझी दॅट डे रातचे 8 हांव पावला पुलीस स्टेशनार 100 लोकांक घेवन आनी 9 हांव भायर सरलां थंय साकून तेका ताजे चेडवाक ते 16 हे मेळपा जाय म्हणून सो आय फील मरे हे मरे सी आमी म्हणटात न्ही आय एम टेलिंग यू अगेन इट इज लॉ अँड ऑर्डर म्हळ्यार कितें थोडे मरे ग्रेप्स मरे सार आसता तुमकां दिसता की ना, ना, आज sorry, समजा जर तर sorry. खंय तरी जर तर Apples. लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम सारकें आशिल्ली किंवा ज्या मनशाक ह्यो ज्यो पळय केसीस घेवन मुखार वचून जाय तशी फावो तशी FIR करपाक जाय आशिल्ली डिस्क्रिमिनेशन जाल्यार तुमकां थंय झगडपाची गरज नाशिल्ली डिस्क्रिमिनेशन कित्याक जाता म्हणटा हांव आयकलां तुवें पयला सेंट फ्रांसीस झेवियरा टायमार वेलिंगकरान एक न्ही 2 न्ही 3 पाटी स्टेटमेंट काडलो आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर कोण इज अ लिव्हिंग सेंट तो आमचो गोंयचो साहेब ताका गोंयचो साहेब म्हणटात आनी ताजे विशीं ताणें इतले डेरिगेटिव्ह स्टेटमेंट काडले की ते फ्रांसिस्काचे मड हें तें केलें ताणें तेन्ना मरे आमी सगळे पुलीस स्टेशनांत लोक वचपा लागले कंप्लेन दिवपाक आमी एक उलो मारलो सावथ गोवा पुलीस स्टेशनार लोक येयात म्हणून हांव वता म्हणून FIR घालपाक ऑन बिहाफ हांवें उलो मारिलो आय डिडंट एक्सपेक्ट 800 लोक थिंग जावपाक 800 लोक आयले खरे पूण त्या 800 दिसा आयले. ब्लॉका हांवूय पडलो म्हाका हरशीं मडगांव इमिजिएटली पावपाक जाय आशिल्लें See, I had not done it. But म्हाका चलत हरशीं brother, पडलें for the sake of St. Francis Xavier. Yeah, but we had no, not I know. troubled Yeah. traffic. We had blocked. Because we have to come on the streets. If the orders were given and taka dorilo जाल्यार we didn't have to come and protest. See, right of protest सगळ्यांक आसा. Nobody can say that I gave a call, it was wrong. ते गोंयचे लोक म्हाका भायर दिसता त्या विशयाचेर हरशीं खुबशे प्रश्न त्या वेळाचेर विचारपाक येता आतां तो म्हाका दिसता Okay. जवळ So, हांव जवळ कितें 8 म्हणटा? म्हयने जाले 8 म्हयने जावं रे. लास्ट इयर ड्युरिंग नवरात्रा टायम दॅट इन्सिडंट हा मागीर ताका अरेस्ट कित्याक करून नाशिल्लो 3 दीस कोणें लिपोवन दवरिल्लो ताका VIP हाडून ताका बेल कोणी दिली सो वॉट आय एम सेइंग इज कायदो खंय तरी डिफरंट जावपाक लागलो म्हणजे तुम्ही म्हणटा की कायदो हो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. कायदो जो पळय म्हाका वेगळो तुका वेगळो आसा तो तसो कायदो आसपाक जायना लॉ should be equal शुड बी इक्वल and nobody is above law. That is it. Nobody is above law. कोणी जावं गरीब जावं ग्रेस जावं हिंदू जावं मुस्लिम जावं कोणी जावं कसले जातीचो कसले कास्टाचो मनीस आसूं कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. ना ही एक बरी गजाल पूण आतां आनीक एक हांव विचारता ते म्हणजे रिलेटेड टू आवर ट्रेंडिंग इश्यूज आतां नेक्स्ट क्वेश्चन हांव तुमकां जे तुमी आतां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे पळय मांडलां Yeah. ताजे वयल्यान ते कट करून आमी फुडल्या विशयाचेर या सद्याक आतां ट्रेंडिंग इश्यू आसा म्हणटा तो टॅक्सी कारांचो आनीक गोंय अशें म्हणलें की तुमकां खबर आसा की हांगा सद्याक ॲप बेस्ड टॅक्सी खंयची आसा किंवा खंयच्यो येवपाच्यो आसा आनी आमचे जे कोण गोंयचे टॅक्सीकार आसात ते बोळा मारतात की खंय तरी आमचेर इनजस्टीस जाता किंवा आमच्या पोटार कोण तरी पांय मारपाक सोदता आमी लॉसांक वतले आतां इतलीं वर्सां जालीं तांची आंदोलनां चालूच आसात 10-15 वर्सां तरी जालीं मायज जालीं म्हणल्यार कोता येता हें केलें ते म्हणटात तें केलें ते हें म्हणटात ते वयच्यान सरकार आनी कितें म्हणटा म्हणजे तुमकां कितें दिसता वॉट एक्झॅक्टली इज द सिच्युएशन आनी कितें जावपाक जाय आनी लोक आसात तांचे फावराक तुमी आसा काय तुमी टॅक्सीकाराचे फावरा लोक कोण टॅक्सीकाराचे फावरा आसा ते म्हाका खबर ना पूण सद्याक अशें दिसून येता की लोक जे आसात ते म्हणटात की आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय पूण जे कोण टॅक्सीचे पात्रांव जे आसा ते म्हणटात की ना आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका सो वॉट इज युअर say on this? This is a very burning issue. I had got a call day before yesterday also from somebody. Taxi chete. We need your support. I said my support is always there, but I am out of station. Now let me tell you, my heart goes out to Taxi Brothers of Goa. Taxi car जे आसा पळय आमचे दे आर द सन ऑफ द सॉयल म्हणजे कितें हे भुमींतल्यान आयिल्ले भुरगे ते आतां म्हाका कोणें क्रिटिसायज केले आनी कितें म्हणलें म्हणून म्हाका फरक पडना बिकॉज हाती चले अपने चाल कुत्ता भोंके विराल सो लेट देम बाक बट आय एम विथ टॅक्सीकारांक गोंयचे जे आसा पळय आमचे ओरिजिनल टॅक्सीकार तांचे बरोबर हांव कितें आसा अरे ते तांचे पोट मरे तर तांचे पोट पळय सगळेच मरे इंजिनियर आनी दोतोर जावपाक शकना थोड्यांचे मरे परंपरा तांचे आवय बापूय मरे पयलीं साकून आमची स्पेशली सालसेट बेनावलीकार जावं नावेलीकार जावं तूं पळय मरे कुर्तोरकार जावं आमचे कितें टॅक्सीचेर पोट चलयता एक तांकां भाडें मेळ्ळें जाल्यार तांचे
भुरग्यांच्या आणि तांचे तुमकां पोटार दिसना की आणि दे आर आता ओव्हर तुम्ही- प्रायसिंग म्हणून लोक खंय तरी फाटीं सरता आनी लोक अरे ऍप ओवर बेस्ड प्रायसींग टॅक्सीस कितें एप खंयचे एप हांव भोंवता दिल्ली वता तेन्ना हांवूय ओला कॅब घेता पुणे हांव गेल्लें तेन्ना हांवूय ओला बोला हे सगळें घेवन भोंवलां बट हांगा हांवें पळयलां हांगा इट इज नॉट लायक दॅट ते ड्रायव्हर देखून आसा तांकां देखून इम्पोर्ट करून हाडिल्ले आसा मरे ते ड्रायव्हर आमचे गोंयकार आसा तूं आनी मातशें चॅक कर मरे एपाचेर घातल्या पळय ते कोण ते आनी एक पळयला तुवें ते खंयच्यान वता तांकांच खबर आनी कितें करता कित्याक आमचे रस्ते देखून खबर आसना कितले एक्सिडेंट जाल्ले आसा एप टॅक्सी करून म्हणजे ऍप टॅक्सी आयले म्हणून चड एक्सिडेंट जाले तुम्ही म्हणटा गोंयचे कितें जावं आमगेले मरे आमगे ते ओरिजिनल आसा पळय हय. ल्हान आसतना साकून आमी पळयता आमी कोलवा वतालीं कोलवा हय, हय. येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सी घेवन बापूय आमकां मरे कोलवा व्हरतालो टॅक्सीन अरे गोंयकारपण मरे तें वयले जाल्यार सातलें लोकांक नाका न्ही गोंयचे लोक म्हणटा आमकां नाका तो नाका हे फायदो आपले बोल्स भरपाक करपाक हे मंत्री जे बसल्या पळय मंत्री म्हणटा तुम्ही म्हणजे मंत्री ऍप बेस्ड टॅक्सीक तुम्ही सपोर्ट करता कारण मंत्र्याक तांचो संत्र्याक commission. सगळ्याक कमिशन दे आर ऑन कमिशन राव रे इतली वर्सां एप आशिल्लो गोंयांत आशिल्लो एप हा एप आशिल्लो ना. तुम्ही कितें आसा तो एजंडा घेयात टॅक्सी ड्रायव्हर्स तांकां टॅक्सीकारांक घेयात तुम्ही एक सोल्युशनाचेर येयात सेटल करात आनी मेक देम हॅपी नो आफ्टर ऑल दे आर इलेक्शना टायमार बरें वता मरे तुमी टॅक्सीकारा कडेन हा टॅक्सीकारा कडेन वोट दी म्हणून आनी आतां तुमी तांकां हें करपाक लागल्या दिस इज वॉट आय एम सेईंग यू आर विथ इंडिया अलायन्स ड्युरिंग द कॅम्पेन लास्ट Yes, इयर yes. इन 2024 Yeah. आता पळय सारखे एक वर्स जाला हय विरियातो बाब कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस निवडून आयल्यात येस ताणें सांगिल्लें की आपूण हे जे प्रश्न आसा ते सुटावे करतलो पूण आंदोलन खंय तरी वाडत आसा सो तुमकां दिसना की खंय तरी ऑपोजिशनी मातसो कमी पडटा ते इश्यूज सोडोवपाक ओपोजिशन कसो कमी पडटलो सायदूत बाब ही मायट से ही मायट इवन गो ही कॅन एक्सटेंड सपोर्ट बट पॉवर इज विथ द बीजेपी पॉवर इज विथ द गव्हर्नमेंट रुलिंग डिस्पेन्शन कोण आसा बीजेपी आसा कोणाच्या हाती आसा प्रमोद सावंत आनी ताचे मंत्री आसा तांच्या हातीत आसा दे हॅव टू टेक अ कॉल वॉट विराटो अलोन कॅन डू whatever what he can do MP तो एकलोच आसा एटलीस्ट ही इज ट्रायंग अ बिट आय हॅव नॉट सीन इन द पास्ट बट एटलीस्ट ही तो MP जाला तेन्ना हांवें पळयलां कितें उलयता म्हणून कितें हांवें नॉर्थाचो MP म्हणटा तो केन्ना जाप काडिल्लो पळोवना एटलीस्ट विर्यातो म्हणटा कितें उलयता सो आय फील दॅट गव्हर्नमेंट शूड स्टे विथ द सन ऑफ सॉयल भुरगे आमचे आसा गोंयकार जे आसा तांचे तुमी सुटावो करात तांकां अरे इले एक्स्ट्रा दिवन गेले तुमी इतले चोरता मरे इन द नेम ऑफ कमिशन डेव्हलपमेंट तुमी कितले कोट्यांनी चोरता आनी हेंचे पोटार कित्याक रे I am with the Goa taxi guys and I fully support them. 2 years back also when there was an तुम्ही andolan. चोरता म्हणटा पूण हांवें जर चोरता म्हणप म्हजे कडेन ते सगळे प्रूफ मागपा येतले आय डोंट हॅव प्रूफ वेन एवर दे आस्क मी कोणे चोरतो म्हणून सांगला आय विल शो दीस व्हिडिओ आहे पळय मॅडम You can प्रतिमा show. कोतीनोन सांगला You can show. तुम्ही सगळे चोरतात आणि तुम्ही चोर I am म्हणून a fighter. हांव भिना म्हाका करून कितें करतले हांव खरें तें उलयता जेजू आसा म्हजे बरोबर गॉड्स ब्लेसिंग्स आहा विथ मी आय एम टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज एवरीवन नोज जे चोरतात हेंकां कमिशन हेंकां ते एप हाडपाक हेंकां कितले पयशे मेळटा जाणा तूं हा हेंकां पयशे मेळटा म्हणून आमच्या भुरग्यांची बळी काडटात तुमी आमगे गोंयकारांची आमची लोकलांची टॅक्सी खंय सिओली बिओली कालांगूट देखून टॅक्सीकार आसा इट्स नॉट ओनली सालसेट म्हणजे सालसेट न्ही कित्याक रे त्रास करता रे तुमी? टॅक्सी म्हणजे सगळे गोंयभरूच आसा बट एनीवे लेट अस स्कीप दिस इशू रायट नाव हाजे कन्क्लुजन कितें आसा आमकां थोड्या दिसांनी कळटलें कारण ऑलरेडी देर डिस्कशन्स विथ द पॉलिटिशियन्स एंड एवरीबडी इज गोइंग ऑन It's going on. नाव हांवें स्टार्टिंगाक तुमकां विचारून सुरवात केल्ली की यू आर अ पॉलिटिशियन अ सोशल वर्कर अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काही लोक तुमकां सोशल मिडियाचेर जावं खंय तरी केन्ना एक पेपराचेर येयलें की आय एम लेडी ऑफ गोवा ते कोणी म्हणिल्लें कितें काय तें म्हाका खबर ना पूण अशें एक आयडेंटिटी तुमची तयार जाल्या आतां जेन्ना आमी तुमकां अशें पॉलिटिशियन म्हणटात everybody knows that you were associated with Congress, you were the president of Youth Goa Congress. Pradesh Mahila Congress or Youth Youth Congress. You Councillor. are counselor. So Nalgaon. everybody has seen you that what is your exact role in politics. Ata what is your future? म्हणजे last time you had contested from Navelin. मागीर मदीं खंय तरी बोवाळ जालो की विल गेट लोकसभा टिकेट इन 2024 बट ताजे फाटल्यान तुमचे फक्त सोशल एक्टिविजम पॉलिटिकल एक्टिविजम हे चालू आसा नाव if we are looking at the current status, everybody can see you as a political activist. But what is future? Because 2027 election is just few days away. ते थोड्याच दिसांनी आमचे मुखार येतले अशीच ही 1.5 वर्स आसा ते अशेच हे म्हयने वचपाचे. Where will we see Madam Pratima Coutinho? Are you going to contest again or are you going to continue your fight as a political activist and social worker? See, let me tell you, yes, at a very tender age I started. I'm not just a pop-up activist who just come, to take attention or attention seeker, mediaचे उलोवपाक तशें न्ही. I'm a grassroots worker. Right from that age when I was studying, when my friends were going to college for movies and all bunking, I used to go sneak and I used to go
for youth Congress meetings. So from the age of 18, I became the youth Congress member. From there, elections जाले first time. आणि ती पयला पॉलिटिकल माइट्स तांची भुरगीं बीन आयलीं, कोणाची चली बीन आयलीं म्हज्या अगेन्स्ट पॉप अप जावन. बट people had faith in me. गोंयकारांक ती दिसलें. I could not give money. I was not compared to ताजो बापूय जाल्यार मिनिस्टर आशिल्लो. म्हाजो बापूय एक साधारण हेडमास्टर. बट दॅट वर्क वॉट आय हॅड डन नो, लोकांनी ते हें केलें, मानून घेतलें आनी म्हाका फर्स्ट यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. आनी ते एक बायल यूथ गर्ल वॉज इलेक्टेड. मागीर राहुल गांधी सॉ माय वर्क and he was so impressed and he said you have to take over as the Rahul Gandhi's team took a decision that I should head the Mahila Congress of Goa, whereas I was just 30 and I was like बायल्यो आसा 45-50च्यो हांव कशें हँडल करतलें. सेट यू हॅव गॉट ऑर्गनायझेशन स्कील. फाल्यां कितें जाता, खंयचोय ऑर्गनायझेशन पोस्ट घेता जाल्यार मनशाक न्ही एक्सपिरियन्स आसपा जाय. आमी पळयता पळय साडीनी हाडलो आनी कोणाक प्रेसिडेंट करतात, खंयच्या पक्षान हाडलें आनी कोणाक प्रेसिडेंट केलें, सावथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केलें, कितें केलें वो कितें, आनी डजंट हॅव हेड ऑर टेल, इट डजंट नो अबाउट ऑर्गनायझेशन. तुम्ही थोमणो कोणाक मारला हांव ओपनली सांगना, बट कळटा हांव थोमणो मारना, हांव तुका एक्झाम्पल दिता. ओके, दिस इज जस्ट एक्झाम्पल. लोकांनी सांगता हे फक्त एक्झाम्पल म्हणून घेवपाचें. When you are capable and when you have experience, you have and you were given the post, that is the way I was given as Mahila Congress and you have seen my work. थोमणो बोमणो सोडा, तांकां कंपेअर करून दी म्हजें काम, कोणूय जावं तो खंयचो पक्षाचो. म्हजें काम कितें, कांदो म्हारग जाल्यार रस्त्यार बसले आख्खे गोंय भरून, 10 रुपया कांदो प्रतिमान दिलो. परिकरा टायमार परिकरान ते रिवर्स केले आनी मागीर हॉर्टिकल्चराक लोकांनी 20 रुपयान दिलो, 100 रुपया कांदो जाल्लो. प्रतिमा गेले आख्खे गोंय भर, जावं ते खंय सांगे जावं, काणकोण जावं आनी पोरये जावं आनी म्हापसा जावं, कांदो हे नाल घेवन बसले, नाल घेवन बसले मरे. हांव सवाय दिले मरे नाल हांवें 10 रुपयाक. हा सॅनिटेशन हे कितें प्रॉब्लेम जालो, लायटीचें बील म्हारग जावं, बायलेचे सॅनिटरी पॅड्सांचे GST लावं, लायटीचें बील म्हारग जावं, काशांव घेवन हांव हितून गेल्लें आसा खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा. केस म्हजेर चल्ल्या. महिला काँग्रेस म्हळ्यार काँग्रेसीत रावला पळय, म्हजेर केस आसा पळय ते कोणाचेर आसपाना, केसी म्हजेर आसा. राम नाम सत्य म्हणून गेल्लें बायक घेवन, कित्याक बायक पेट्रोल म्हारग जाल्लें मरे, 100 रुपया केले. आमकां बऱ्यो बायक आमकां उडोवपा पडटाल्यो, कोणबेताल्यो लोकांच्यो. राग येयल्लो, तिडक मारिल्ली, राम नाम सत्य म्हणिल्लें, रामाक हांवें हेल केलें, पूण म्हजेर आयज ती FIR घालून म्हाका अरेस्ट करून केलें. ते पयला आसतलें मरे सायडीन. फाटल्या दिसांनी देखून 3 म्हयने जाले. म्हाका घरांतल्यान उबारून मरे आयतारा काडला आनी पुलिसान जिपांक घालून म्हाका व्हेलें आनी FIR म्हाका अरेस्ट केल्लें. आनी एक फेक केस केली, कितें सरबनपाले मायनर म्हणून म्हज्या घरा कडेन 8 केन्ना पुलीस येवपाक जाता बायलेच्या घरा. आफ्टर 5 एनी पुलीस कॅन कम. दे केम. इट वॉज नायसली, सारकें ड्रामा सारको हें केलो. And I cannot stop because I am talking what I am doing. I'm just doing the work what Jesus did. Protesting against the wrong, fighting for justice. But then when I'm fighting for justice and तुका खबर आसा demons don't like it, देमसराक बरें दिसना, so म्हज्या घरा पुलीस धाडिल्ले. When my servant showed her Aadhaar card and all, she was 22 and more. So you know these are the things. हांव आतां सांगता. Now you have seen, I will take CM Pramod Sawant's advice seriously. I went with ते provident, डोनाल्डाचे प्रोविडंट आसा पळय, ते जाणटेल्यांक बीन हें करता पळय, तांकां जाणटेल्यांक गोंयांत डेस्टिट्यूट आसा, बरें ना, तांकां थंय घालता पळय. सो तांचे पेमेंट करून आशिल्लो कोणें, CMचे खातें, तुगेलें खातें डिपार्टमेंट वॉज नॉट रिलीजिंग द पेमेंट एंड इट वॉज फॉर अ गुड कॉज. त्या लोकांक न्ही पयशे, तांकां टूथपेस्ट जेवण खंयच्यान येतलें. सो आय वेंट टू द प्रोटेस्ट आनी दुसरे आशिल्ले 30 जाणां आमी ते पेशंटाक न्ही घेवल्ले आनी तो डोनाल्ड बाब आशिल्लो आनी थोडे एक्टिविस्टूय आशिल्ले म्हजे बरोबर. थंय मरे CMन कितें म्हणलें जाणो, प्रतिमा बस. हांव बसलें, हें कितें करता? हांवें म्हणलें कितें करता सर? टेल मी ऑनरेबल CM म्हणलें. म्हाका म्हणपालो हें तुका न्ही. हांवें म्हणलें हें म्हाका न्ही म्हणल्यार कितें? हें तुका न्ही, तुका राजकारण हें सगळें सोड. म्हणजे was he telling you to join BJP? That he didn't say. Because we have to be always clear. I don't know which way he said, but I feel that CM of Goa has given me one advice that you are required in politics because he knows तांचे चड जाला, घाण चड जाल्या, क्लीन करपाक जाय. सो आपल्याच घरा घाण चड जाले म्हणटा ते हांव नाको, कोणा लागपाचे इशारा काफी आहे. लग्न वाले खूप म्हाका दिसता लोकूय समजतले, जे कोण पॉलिटिशियन्स आसा तेय समजतले. लायटर नोट बरें आणि ऑन अ लायटर नोट तुम्ही जे पळय कितें उलयले तेच हांवें हायलायट केला. इलेक्शन्स yeah, we are going ahead with 27 election. Now hardly 1 year left. I'm ready. And I am ready. Why I'm saying after 28 years of my political journey, I election जिखल्यात आणि हारलाय. I have seen ups and downs also, but I am ready. Why I'm saying कित्याक what that confidence, no, that म्हाका लोकांचे acceptance पळय आयज म्हाका लोकांच्या दोळ्यान दिसती पडटा पळय,
सो आय एम सॅटिस्फायड बिकॉज लास्ट टायम 9 जाणां बशिल्लीं नावेली 9 जाणां बशिल्लीं आनी रॉंग डिसिजन जाले फास्ट हेस्टी डिसिजन जाले 9 ग्रुप्सान स्प्लिट केले आनी ते तुयेकराक चान्स पडलो आनी So you are saying, इनकॉम्पिटंट so you are saying because of vote splitting, it was BJP that is who me. won the Yes, Navelim seat, yes. especially Ullas Bab Tuyekar. Yeah, 9 of them contested, but now after 9, out of 9, including Ullas Bab, कोण MLA आसा, बसपाक सगळ्यांक सपने दिसता रे बरे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. But after that, now last 4 years, 3.5 years, who is doing work? Why Naveli? All of Goa also I'm running, but Naveliचे मुद्दे हांवें घेतल्या. So you are Just sure like that you will Benedict. contest from Naveli constituency again in 2027. I The am big sure. question is, It is- are you it is- going it to is- it is- are you going to contest as Pratima Coutinho? I mean, Advocate Pratima Coutinho, kai under some party, whether it is Congress, TMC, AAP, or somebody else, something I else. am just going with the flow. I am doing my work. I really don't know where it's gonna be in 27, which party, what. Or I'm supposed to go alone as a brand Pratima Coutinho because I think today that नाव म्हणटा तें न्ही केलां आनी लोकांचो न्ही खूब खूब काळजां जिखल्यात आनी खूब ब्लेसिंग्स तूं बिलीव करपाना हांव कितलें काम करता न्ही म्हाका लोक येता म्हणटा अरे तेणी 10,000 मागिल्ले ते एक्टिविस्टानो आनी कोणे अशें म्हणटात पळय तेन्ना हांव म्हणटा कोणे कितें I am not for money and anybody will tell you that I have never charged money So till date. But you know what gives me satisfaction is देव बरें करूं बाय देव तुगे सदां बरें करूं बाय थँक यू सो मच दिस गिव्स मी सॅटिस्फॅक्शन अरे जाय जाल्यार आय एम अ लॉयर मरे इफ आय practice I am BCom MA LLB if I want I could have minted money but no I have given up I life सगळें सोडलां आनी लोकां खातीर दिलां टू फायट फॉर जस्टीस बट नाव गरजेचें म्हाका कित्याक वचपाक असेंब्लीक हांवें सगळें नांव भाव सगळें जोडलें जालें at the age of 19-20 I had got elected in municipality and youth congress election हे केलें हांवें लोकल पॉलिटिक्स तितून जिखून दाखयलें बट म्हाका दिसता न्ही खंय तरी न्ही when I feel that I have to continue the service what I'm doing and when you go in the assembly legislator म्हणून वता पळय तेन्ना तुज्या हातींत पावर आसता म्हाका मागीर न्ही पुलीस स्टेशना भायल्यान वचून सीएमाच्या दारांत वचून मिंत्र्याच्या घरा कडेन वचून प्रोटेस्ट करून रडपा पडपाना लोकांक घेवन जस्टीस खंय तरी आता ती गेम रफ दिसता that game will be fair you are saying. fair very nice fair and But yes, I you have are to do also some saying changes. that you don't need a party tag as a brand advocate Pratima Coutinho you can independently also win the election from Naveli constituency in 2027. with people's support आणि जेजूचे हे blessings and people's blessings I think today it is possible for me. Why only Naveli? You can tell me anywhere in Salsette. People have accepted me with true heart. Let's So, see. let's see. With time and everything we will come to know. तर आज तुम्ही पळयला आसतले की मॅडम प्रतिमा कुतिनोन कशे तरेन आपले विचार मांडले आणि काही गजाली तिणे एक्सपोज करपाची ट्राय केली पूण ते विशय खंय आसा ते कन्क्लुजनाचेर येतकीर ते लोकां कडेन पावले आनी आजय बी खूब बोवाळ करताले लोक कारण हे विशय जे तिणे मांडिल्ले आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसात पूण हांवें तशें मॅडमीक विचारलें की लास्टाक ती पॉलिटिशियनूच उरतली काय ती फक्त सोशल एक्टिविजम करून मुखार वचपाक सोदता काय पॉलिटिकल एक्टिविजम करून मुखार वचपाक सोदता तर मॅडमीचें उत्तर आशिल्लें की आपूण जर पॉलिटिक्सांक जशी आसा तशें कंटेस्ट करून आपूण जर तर MLA जावन जर तर एसेंब्लीक वचत जाल्यार जी गेम आपूण सद्याक रफ खेळटा म्हणजे रफ म्हणजे मातशी खंय तरी ती रफ खेळची पडटा दॅट गेम वील बी फेअर आनी खंय तरी लिगली आपूण सगळ्या लोकांक एक बरे तरेन आपूण सपोर्ट करपाक शकतली पूण हे लोकांचेरूय आसा मॅडमीक ते निवडून फुडल्या इलेक्शनाक हाडटले काय ना कारण ताजे पयलीं मॅडमी बरोबर आनीक इंटरव्यू करपाक मेळटलो काय ना हें म्हाका खबर ना होपफुली वी वील बी एबल टू डू पूण तें सगळें गोंयकाराच्या हातांत आसा जे मॅडमीन विचार मांडल्यात त्या खंयच्या दिशेन तुमी विचार करतले खंयच्या पद्दतीन ते तुमच्या तकलेन भितर तुमी घडोवन हाडून एक बरें गोंय घडोवपाचो प्रयत्न करतले सगळ्या गोंयकारांचेर आसा थँक्यू सो मच मॅडम प्रतिमा कुतिनो फॉर जॉयनिंग अस and thank you so much to you also our viewers for watching this interview. पळयत रावात गोंयचें राजकारण with साईदत्त कामत only on RDX Goa. देव बरें करूं.